होम स्वीट होम सिनेमाचो प्रीमियर शो शुक्रारा पणजे जालो। आयनॉक्सांत जाल्ल्या ह्या कार्यावळीक संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकार मुखेल सोयरो आशिल्लो। हो सिनेमा तयार करपी गोंयकार कलाकारांची पर्रीकारान तोखणाय केली। होम स्वीट होम सरकारान लोकां खातीर टॅक्स फ्री केला म्हण फिल्माचो निर्मातो माधव गाडान मिडिया कडेन उलयतना सांगलें। स्वप्नील शेटकार आणि माधव गाडान तयार केल्ल्या होम स्वीट होम ह्या कोंकणी सिनेमाचो प्रीमियर शो शुक्रारा पणजे आयनॉक्सांत जालो। संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकार आणि गोंय मनरिजवण सोसायटीचे दामू नायक ह्या वेळार आशिल्ले। ऑनरेबल सीएम सराच्या हेल्पान आमचो हो मुवी टॅक्स फ्री जाल्लो आसा, सो डेफिनेटली ऑडियन्साक सगळ्यांक बेनिफीट जातलो। जितले आमकां रिस्पॉन्सीस गावले, जे आतां लोक आमचे शो पळोवन प्रेमियर शो भायर गेल्ले आसा, तेंचे कडल्यान भरपूर बरो प्रतिसाद गावल्लो आसा। ती टिकोवन दवरपाक गोंयकारूच जबाबदार उरतलो। आतां पिक्चरान रेस्ता गोंयकार कोण हाजेरूय प्रश्न विचारलेलो आसा। म्हज्या हिशोबान जाका ह्याच मातयेन मरतकूच ताचें क्रियाकर्म ह्याच मातयेन जातलें जावचें अशें दिसता तो गोंयकार। हांगाची भाशा उलयता, हांगाचो वेश घालता आनी हांगाच्या लोकां भशेन वागता, ताका हांव गोंयकार म्हणपाक म्हजे हिशोबान तयार आसा। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे आनी नवाज शेख। असोळ्या कोलवाड्यावेल्या लोकांनी नातलां फुलयली। एफसी गोवाचो स्टार मिडफिल्डर रोमियोचो शूटिंग स्टार स्पोर्ट्स क्लबान नातलाची परब धरून भोवमान केलो। वेळेचो आमदार बेंजामिन सिल्वान रोमियोच्या खेळाची तोखणाय केली। चीफ कोच झिकोन रोमियोचो खेळ वळखून ताका बरो चान्स दिलो। त्या संदीचे रोमियोन भांगर केले म्हण बेंजामिन उलयलो। रोमियोन आयएसएलांत निर्णायक मॅचींनी वट्ट 3 गोल तोपले। बाब रोमियो जो आमकां पयलो खेळतालो, मागीर डेम्पोक गेलो, मारगांव गेलो, डेम्पोक गेलो, आनी आयएसएल हे इंटरनॅशनल प्लेयर्स जे आसात तांचे बरोबर खेळून शायन जालो। ही एक देवाची येवजण। बाब रोमियो म्हाका दिसता पयल्यो 4-5 मॅची निमणे वेळार कोचान घातलो 10 मिनटां गेम दाखोवपाक जायना 10 मिनटां मदें, पूण मागीर ताचें कॉन्फिडन्स वाडलें, कोचाचें कॉन्फिडन्स वाडलें, तेन्ना फूल मॅच ताका आपली गेम दाखोवपाक मेळ्ळी आनी तो शायन जालो। इतल्या खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।